एवरीवन वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. टायम जालो म्हाका दिसता 11:30 जाली आतां व्लॉग स्टार्ट करता. आतां ते हावज हेल्पर येयना न्ही, ताका लागून मातशें लेट जाता सर कामां झाडू मार पूस. सो पयलीं कितें जातालें तुमकां खबर आहा न्ही, पयलीं हांव तुमकां सांगलेलें की एक दीस सोडून एक दीस हांव पुसता. पण आतां न्ही डेली पुसचें पडटा. एटलीस्ट हॉल तरी म्हाका न्ही डेली पुसचें पडटा. कित्याक इश्वीनी सगळें गांव भोंवता, तोंड लायता, हें करता. सो ताका लागून सो आतां न्ही डेली म्हाका न्ही भायर पुसचें पडटा. सो जस्ट जालें. ओके सो न्हिदला तो जस्ट न्हायले बी तो न्हिदला. आयज बेगिनूच न्हिदलो तो. बेगिनाय उठलो तो आनी न्हिदलोय रोकडोच. ओके सो आतां न्ही हांव वयता म्हाजें तुमकां सांगलेलें न्ही म्हाका साडी रेडीमेड करपाक दिवपाक जाय. सो आमचेच कॉलनी एकटी बायल न्ही साडी रेडीमेड बी शिवता. बरी शिवती आं. नववारी बीन खूब अशें खूब कितें करता ती नववारी बीन कोणाक रेडीमेड जाय बी सगळें. सो ती म्हाजी विडियोज पळयता. सो तिणी म्हाका मॅसेज केलें अशें आपूण साडी रेडीमेड करता म्हणपा लागली. सो आनी बरें जालें कित्याक खूब जाणां म्हाका सांगता हें केलेलें पणजी म्हापसा बीन आसा म्हणून. सो पणजी म्हापसा कोण वयतलो ते दिवपाक रेडीमेड साडी करपाक दिलें मागीर हाडपाक कोण वयतलो. सो हें आमचे कॉलनी भितरूच आहा. सो म्हटलें केन्नाच ताका म्हटलेलें हांव येतलें म्हणून साडी दिवपाक पावूंकूच ना. सो आतां हांव वयता तिका साडी हांव दिवन येता कित्याक आमचें आतां एक बारीकशें सेलेब्रेशन आसा ताचे पयलीं म्हाका तें साडी जाय. सो सद्या हांव 2 साडी व्हरता मागीर दाखयता तुमकां हांव एक्झॅक्टली तेणें कशें शिवलां बीन तुमकां मागीर दाखयतलेंच कळ्ळें न्ही. सो आतां वयता हो न्हिदला न्ही. सो आतां वयता आनी ताका साडी बी दिवन येता कळ्ळें न्ही. तशेंच मागीर म्हाका शॉपार वचूंक जाय दही बीन हाडूंक जाय कळ्ळें. आनी मागीर तुमकां एक बरेंशें एक आयची एक रेसिपी तुमकां हांव शेअर करतलें जस्ट दवरला येवन करता मागीर टायम काय इतलें व्हडलें जावंक ना कळ्ळें न्ही. सो हांव साडी न्ही दिवन येता. ओके मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला यो. सो म्हाका पळोवन म्याव म्याव करता यो गेलो. सो दिवन आयलें हांव. तेंचें लिफ्टूच बंद आनी तेंचें सामकें वयर फ्लोर पुरो जालें. सो दिलें समतें शॉपार वचून दही बीन घेवन येयलें हांव. दही सोंपलेलें आनी आतां आमकां दही जायच सद्दां. ओके सो सद्या 2 दिल्या हांवें साडी. एक सांगलें ताका हांवें मातशें बेगिना करून दी आनी एक जालें की म्हाका ती आपयतली म्हणजे घालून पळोवंक जाय न्ही कशें आहा तें. सो आनीक आहा ती साडी ताका सांगलें हांवें सुशेगाद दी म्हटलें गडबड ना. ओके चला. सो चला किचनान पावलें. आतां तुमकां एक बरेंशी रेसिपी शेअर करता. काल हांवें अशें व्लॉग करूं ना. काल हांव गेल्लें नुस्तें हाडपाक बेतीन गेल्लें. तिसरे मागीर कुल्ले सुंगटां आनी मोरी हाडलेलें आनी ताल्ले. सो काल न्ही हांवें कांय व्लॉग करूं ना. काल न्ही कुल्ल्याचें हुमण मागीर मोरी फ्राय ताल्ले फ्राय. सो कालचें कुल्ल्याचें हुमण तशें आसा. सो तिसरें हाडलेलें न्ही. सो तिसरें हांवें तुमकां आतां पर्यंत न्ही कितें दाखयलां पळयात. तिसऱ्याचें हांवें तुमकां आतां पर्यंत दाखयलां करी दाखयला आनी गरम मसाला घालून करी तुमकां दाखयला हांवें आनी तुमकां दाखयला पुलाव. तिसऱ्यांचें पुलाव न्ही एकदम बरें लागता. कोणें बी जाय जाल्यार म्हाका कमेंट करा हांव लिंक दिता. मागीर तिसरो फ्राय दाखयलो तुमकां हांवें. कटलेट म्हाका दिसता हांवें दाखोवंक ना. कटलेट किंवा डांगर बीन तुमकां दाखोवंक ना. सो आयज म्हटलें की आसा न्ही तिसऱ्यो कितें डिफरंट कितें करया की तेच खावन खावन न्ही वाज जाता. सो ही आयची रेसिपी आसा खूब डिफरंट. ओके सो चपाती वांगडा बी खावंक बरें लागता. ड्राय आं चपाती वांगडा बीन ती रोटी बी आसल्यार किंवा शिता वांगडा दाळ बी आसल्यार न्ही खावपाचें. ओके सो आतां आमकां तिसऱ्यो न्ही बॉयल करून तेजें मांस काडूंक जाय. सो हांव दवरता आतां गॅसीर. सो आयज काय करपाचें टेंशन ना सगळें आसा म्हटलें इशूका आयज पेज केला आनी तेजें आतां मातशें पोटी न्ही स्टॉप जाला. ओके आतां फक्त 1-2 टायमूच करता मॉर्निंग आनी इवनींग. आतां मदीं मदीं पोटी बीन करना तो कळ्ळें. सो चला दाखयता तुमकां. तिसऱ्यो हांवें न्ही फ्रिजीन दवरलेलें न्ही काल. सो हांवें आतां भायर काडला सगळें तोंड ओपन जालां हेजें. सो ताका आतां दवरता हांव गॅसीर. ओके दाखयता तुमकां. सो हांगासर पळयात हें न्ही 1 किलो आसा आनी फ्रिजीन दवरलेलें न्ही तें मागीर तें तोंड ओपन जाता. कोणाकूय तिसरी उजरोवपाक बीन कळना म्हणजे खूब डिफिकल्ट न्ही तें. अशें तुमी फ्रिजीन दवरात मागीर भायर काडात. तें कितें जाता पळय आपुणूच अशें तोंड न्ही ओपन जाता. ओके सो आतां आमकां हें अशें शिजोवन तेजें मांस आमकां काडूंक जाय कळ्ळें. आतां हांव उदक घालता जस्ट आमकां थोडेशेंच उदक घालूंक जाय चड घालप ना. 1 कप खूब जालें बस. ओके आनी जस्ट थोडेशेंच हांव घालता मीठ. हें पळयात जस्ट थोडेशेंच मीठ घालता. सो आमकां हें सो बरें हें मागीर ऑलरेडी तोंड ओपन आसात आनी मातशें ओपन जातलें आनी तें भितरलें मांस आसा बरें कूक जावंक जाय. ओके आनी हांवें न्ही मिशोंतल्यान हें ऑर्डर केल्लें. हें पळयात म्हाका खूब लायक जालें. हांगासर एक आनी धाकटो मॅट एक्चुअली हेज्या पयलीं हांवें ऑर्डर केल्लेलें तें कितें जातालें खबर आहा हांगासरूच न्ही अशें
फोल्ड जाताले आनी पांयां लागताले बीन आनी हें न्ही अशें इजिली भायर येना स्टीक उरता कळ्ळें न्ही. सो हें पळयात कितलें म्हाका 300 कितें पडलें 2 आसा इजिली अशें मूव जायना पळय अशी स्टीक उरता. सो म्हाका खूब लायक जालें. सो घातलें हांवें इश्यू येता परत परत आनी काडटा ताका तें न्यू दिसता न्ही ताका लागून. सो हांवें तें दिलां पळय साडी शिवपाक एक आहा तो साडी ऑलरेडी हांवें तें यूज केला दिवाळीक आनी दुसरो आहा तो न्यू आसा. सो हांव न्ही ब्लावज न्ही अशें शिवता कशें खबर आहा फुडें म्हणजे फुडें ताका बटन करता घालपाक. ती हांवपाली तशें करनाका हांवपाली कित्याक ते साडी न्ही खूब ट्रान्सपरंट आहा फाटल्यान करपाली हें बीन. सो हांवें म्हटलें तिका तूं म्हाका बरोवन दी कशें कितें शिवपाक जाय हांव तशेंच ताका सांगता टेलराक. सो म्हाका आनी माती गोबा कांय आयडिया ना ब्लावजाचें बीन. सो तिणें म्हाका बरें बरोवन दिलां. सो तेंच सांगतलें हांव टेलराक आनी तशेंच ताका शिंवोन दी म्हटलां. सो पळोवया. सो हार्डली थोडे दीस उरला. सो आयज कशें करून वयतलें हांव एका ब्लावज शिवपाक दिवपाक जाय. सो मागीर केन्ना येतलो खबर ना ताका लागून आयज सांजचें कशें करून म्हाका वचूंक जाय. सो तिकाय सांगलां हांवें ती जाली की म्हाका एक मेसेज कर हांव येता आनी तें घालून पळोवंक जाय न्ही. एक शिंवतली ती शिवून बरें जालें सारकें फिटींग म्हणजे बरें जालें मागीर ती नॅक्स्ट ती साडी आहा पळय तें शिंवतलें. सो पळोवया खूब एक्सायटेड आहा कित्याक रेडीमेड साडी तिणें म्हाका घालून एक दाखयलेलें म्हाका ताणें एक सॅम्पल रोखडें घातलें. आनी ती पल्लू बीन तुका हें करता इफ तुका पल्लू सपोज थोडे आसता पल्लू अशें सोडचें पडटा न्ही ताका ते शिवना थोड्या पल्लूक ती न्ही स्टीच करता म्हणजे एक भशेन उरपाक कित्याक पल्लू सेट करपाक न्ही खूब डिफिकल्ट जाता तशें. सो पळोवया मागीर तुमकां हांव दाखयतलें जेन्ना ते दितलें पळय मागीर तुमकां हांव शेअर करतलें आनी तेन्ना तुमकां नंबर बी हांव शेअर करता. म्हणजे आमच्या कॉलनीन आहा तें ताका लागून म्हाका तें खुबूच लागीं. सो हांगासर न्ही हांवें एक व्हडलो कांदो हांवें चॉप करून दवरला अशें आमकां लांबसर कट करूंक जाय. जस्ट 2 ग्रीन चिली घेतला हांवें कढीपत्ता घेतला आनी आमच्या हांगा जे तिसऱ्यो आहा न्ही जाल्ले आसा मातशें थंड जावं न्ही हेज्यात आमकां मांस काडूंक जाय. सो खुबशे लोक न्ही म्हाका कमेंट करतात म्हणजे इंस्टाग्रामार मॅसेज करतात की हांवें तुमची रेसिपी ट्राय केला म्हाका खूब आवडला. हांवें पळय चिकन फ्राय दाखयल्लें पळय खूब जाणां ट्राय केलें आनी सगळ्यांक आवडलें. सो बरें दिसता अशें तुमी ट्राय करता आनी ट्राय करूंकूच जाय कित्याक लायफान तेच करून खावपाकूच वाज येता हे का न्ही. सो तातूंतले हांव तुमकां बरे बरे रेसिपी हांव घेवन येता जें कितें आमी करता आमी करून खाता पळय तेंच जें कितें आमकां लायक तें तुमकां हांव शेअर करता. इफ तें आमकां लायक ना सो हांव तुमकां तो शेअर करना कळ्ळें न्ही. सो ट्राय करात लायफान कितें चेंजीस जाय तेच करून खावंक वाज येता. सो हांगासर म्हाका न्ही तेच करून खावपाकूच वाज येता कळ्ळें न्ही. आनी आई कडेन खूब बरे बरे रेसिपी आतां सांगना ताका याद ना म्हणटा ओके. सो हेजें हांव न्ही तिसऱ्याचें मांस तें काडून घेता ओके. सो मागीर करया आमी स्टार्ट. व्हडलेशें कांयच ना रोखडें जाता पण A1 लागता A1 इतलें बरें लागता ओके. सो हें काडून घेता मागीर मेळटा तुमकां. पळया म्हाज्या फाटल्या फाटल्यान येता घे खा म्हाका इश्वी हांवें म्हण हांगा येवप ना फ्रीज परत फ्रीज कडेन येता गेलो सो एक प्रॉब्लम जालें हे तिसरे काय खुबे मग कांयच कळना कितें तेजें मांस येत ना भायर अशें चिकट्टा. सो हांवें कितें केलां शेल सकटूच दवरला म्हणजे एक शेल काडून उडयलें आनी वीथ शेल केला. सो हें वीथ शेल करप ना कळ्ळें तुमकां न्ही अशें मांस काडून करूंक जाय. इफ काळे खुबे बीन आसले न्ही हें खूब बरें जाता ब्लॅक खुबे आसता पळय ते. सो आतां हांव करता हितुनूच अशें मांस काडलें थंय पिसळटा खबर ना कित्याक लागून तें. आसूं करया आमी. सो हें न्ही आमी तिसरें हें केल्लें पळय जें उदक तें उदक न्ही केन्ना उडप नासता हेकाच न्ही बेश्टें सोय वांटून न्ही अशें हें करूंक जाय म्हणजे पातळ अशें रोस कसो बरें जाता. सो हें आतां काय करचें ना हांवें तशें दवरता फ्रिजीन मागीर पळोवया केन्ना करपाचें. पॅन दवरला हांवें आतां तातूंत घालता एक 3-4 न्ही चमचो तेल घालता. सो तेल तापलेलें आसा. सो आतां घालता हांव जस्ट एक 1/4 टीस्पून न्ही मस्टर्ड सीड्स घालता. सो आतां घालता हांव जिंजर गार्लीक पेस्ट. सो हांगा न्ही हांव जिंजर गार्लीक पेस्ट न्ही 2 टीस्पून घालता. सो आनी एक घालता. सो आतां न्ही आमकां मातशें फ्राय करून घेवंक जाय. सो आतां घालता हांव 2 ग्रीन चिली मातशें फ्राय करून घेवया. सो आतां न्ही हांव कांदे घालता कांदे आनी कढीपत्ता. तर कढीपत्ता घालता आनी ह्या रेसिपीक न्ही कढीपत्ता खूब इम्पॉर्टंट आहा. सो आतां न्ही आमकां कांदो न्ही बरो एक लायट ब्रावन जायसर
म्हणजे बरें सॉफ्ट जावंक जाय तोपर्यंत न्ही आमकां हें बरें फ्राय करून घेवंक जाय. सो आतां तुम्ही पळोवंक शकता कांदो न्ही मातसो फ्राय जाल्लो आसा. सो आतां आमी घालया टर्मरीक घालता हांव. बरें ताका मिक्स करून घ्या. सो आतां घालता हांव 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पावडर, 1/2 टीस्पून घालता हांव रेड चिली पावडर, 1/2 टीस्पून घालता हांव गरम मसाला. आतां हें पयलीं आमकां बरें मिक्स करून घेवंक जाय. आनी हे रेसिपीक न्ही उदक बीन कांय ॲड करप ना कळ्ळें. बरें एका मिक्स करून घ्या. सो सगळो मसालो बी घालून न्ही आमकां हे 2-3 मिनटां बरें अशें फ्राय करून घेवंक जाय. अशें न्ही बरें कांदो न्ही बरो फ्राय जावंक जाय कळ्ळें तुमकां. सो आतां आमी घालया तिसरें. घालून न्ही हांव पयलीं बरें मिक्स करून घेता. सो आतां न्ही हांव 1 टीस्पून घालता ब्लॅक पेपर पावडर, मीठ घालता एज पर टेस्ट आनी बरें एका मिक्स करून घ्या. सगळें मीठ ब्लॅक पेपर बीन घालून न्ही आमकां हें बरें आनी 3-4 मिनटांनी एका अशें स्टर करत रावंक जाय. सो 3-4 मिनटां जाल्ले आसा. हें पळयात बरें अशें ताका न्ही फ्राय करून घेवंक जाय. आतां हांव कोथमीर घालता वयर. सो फायनल घालता हांव कोथमीर चड घाला आतां. सो हें पळयात बरें टेम्पटींग सामकें डिफरंट. एका टोमॅटो बी कांय घालप ना. हें जाल्लें आसा. एक्चुली न्ही हें करपाक न्ही तुमकां विदावट शेल यूज करूंक जाय. विथ शेल यूज करप ना हें करपाक. सो म्हाजें केलें तें सामकें मांस सामकें चेपकें आसलेलें. सो म्हटल्यार हांवें शेल घालून केलें हांवें. सो बरें तुमी खुबेचें मांस काडा. खुबे बी आसता आनी बरें ब्लॅक खुबे मांस काडा आनी अशें करात. खूब बरें लागता आनी बरो कांदो बरो भाजूंक जाय. म्हणजे अशें म्हणजे ब्रावन जावंक जाय कांदो कळ्ळें न्ही. जाल्यार तें खावंक खूब बरें लागता. सो तुमी हें ट्राय करात. ओके आईची रेसिपी न्ही गे आई बसला आयज आईची आयज हेडेक. आई बरें तकले टुवालो बांदला आनी बसला दाखयता तुमकां. हेका हांव घातला कित्याक हांव बरोबर किचनात येता फ्रीज ओपन करता हांव. आतां आमचो खूब मस्तो जाला आनी आई हांगा बसला. आय म्हण आईची आयज तकली दुखता खंय. हेका हांगा बसयला झेलेन जाल्यार तो ओगी बसता मातसो. सो जालें म्हाजें काम सगळें. तो जालें काम म्हाजें. सो ताका आतां सकयल कात घालता हांव अशें खेळटलो तो. ओके मागीर मेळटा तुमकां. चला ओके आमी बसला जेवपाक. सो तिसऱ्याचे शिवाय आवडले फेरनात बरें टेस्टी मसाला कशें आसा बरें तें दाखयता तुमकां. हें पळयात अशें न्ही मांस भायर येना लगेच चेपता सारकें. हें पळयात अशें अशें चेपता म्हणून तें हांवें तें विथ शेल घालून केला. सो तुमी हें ट्राय करात. तशें ना बरें जालें न्ही गे आईची रेसिपी हें. सो आई आमी धाकटे आसतना न्ही आमी धाकटे आसतना न्ही आई करताले बरें मांस बीन काळे खुबे काळे खुबे तिसरे बीन न्ही बरें मांस बीन काडून अशें बरें करताले आनी पेज. सो आयतारचे कितें आमचे आजी गेरा आयतारचे बीन पेज करताले आनी अशें सुक्का करताले. आवय खूब बरें लागता. चपाती बीन चपाती वांगडा आमी जर खावंक ना बरें लागतलें. पेजे वांगडा हें बरें जाता. करी घेता हांव करी घेता. सो ट्राय करा तुमी. ओके विदावट शेल करात. विथ शेल करनाका. बरें मांस उकडून काडात आनी करात आनी म्हाका सांगा खूब बरें जाता. बरें जाता न्ही हांव करतलें परत. तेन्ना न्ही हांव हें हाडटलें हांव काळे खुबे हाडून करतलें हांव दाखयता तुमकां. सो आतां भायर सरला वचपाक डेल्फिनोज आनी तुमकां सांगलें न्ही ब्लावज म्हाका शिवपाक दिवंक जाय आयच्या आयज. ओके आनी भाजी बीन न्ही सगळें सोंपलें आनी इशूकाक न्ही हांव दनपारचे ताका खिचडी करता न्ही. सो खिचडी भितर भाजी बीन घातली न्ही ताका खावंक ताका लायक. इशूकाक न्ही खिचडी खूब लायक. सो बेश्टे खिचडी दाळ आनी शीत घालून दिलें तें बरें जायना चडूय. मातशें भाजी बिजी कितें पडूंक जाय भितर. सो फक्त हांव ताका कॅरेट घालतालें. कॅरेटूच आमगेर आहा आनी कांय ना भाजी. सो ब्लिंकिटांतल्यान स्टॉप केला ऑर्डर करपाचें. सो म्हटलें आयुश्य आतां म्हाका डेल्फिजा वयर भाजी बीन कांय ना सगळें सोंपलें. सो घेवन येवया म्हटलें. समजा तें ब्लावज दिवया शिवपाक आनी जस्ट थोडे दीस उरला म्हाका घालपाक जाय. ओके शिव एक च्या मारया. खूब दीस जाले. हरमन टी वचूंकूच ना. ना म्हाका हरमन जाय. म्हाका जॅगरी जाय. पयलीं म्हाका जॅगरी पास जाय मागीर तूं कॉफी पी. खूब तेंप जालो हरमनान पांय धरूंक ना आमी. कित्याक आतां तें नवरत्न ओपन जाला न्ही तो थंयसरूच वयता फिल्टर कॉफी पिवपाक. आतां थंयच वच फिल्टर कॉफीच वच. कितें
वचूकच ना आनी घरान च्या करूं ना 5:30 जाली वो येयलो शिवनाथ येयलो रे तू खबर हा इश्यू न्हिदला म्हणून व्हडल्या फोना उलयता व्हडल्यान उठलो हेज्या आवाजानूच आतां उठना आतां मम्मी घेवन बसला तिका पयलीं आयज हेडेक जाला अशें तो सवंग उठटा हेज्या आवाजान उठलो मागीर हांव ताका हलयता आतां न्हिदाच ना आतां घातला हांवें ताका झुलान घातला कित्याक खबर आहा तो एक जाग्यार बसना आनी आई कडे भोंवपा जायना हांगा थंय हांवें म्हटलें हांवें झुलान घाल म्हटलें न्हिदल्यार न्हिदतलो असलो आमचो शिवनाथ आवाज व्हडले शिवनाचे त्या फोनाचे ओके सो पावली आमी दिता हांव ताका ब्लावज तुमकां दाखयता म्हाका खूब जाय जाल्यार पाकींग ना येताना दिवया ओके सो पाकींग ना हांगासर सो येताना दिता ब्लावज हांगा तो आमचे टर्निंग फॅशन पॉयंट म्हणून फॅशन पॉयंट थंय दिता हांव तेंचे बरें आसता दवरता हांगा ओके पाकींग मेवळें दिता सोमतेच ओके आनी मेळटा मागीर चला सो जालें दिलें हांवें आनी 8 दिसांनी मेळटा म्हटलां आनी आईचेय चुडीदार दिला शिवपाक ओके तो जालें सो पयलीं च्या पिया न्ही फिल्टर कॉफी ना पयलीं फिल्टर कॉफी पिया नाल्यार जावचें ना मॅडम सामान आं ओके चल गाडी पार्किंग ओके ओके चला सो पार्किंग मेवळें म्हणटा कॉफी पिवया चल पार्किंग मेळ्ळा पण ते बसपाक जागो ना लोक खूब आहा आमंत्रण चला कितले रश पळयात फिल्टर कॉफी हे आला मिल्क शेक चॉकलेट शेक आणि हांवें सांगलां हें सांगलां बंस सगळें फिनिश करा आं फेवरेट बन्स पण म्हाका चटणी नाका आं शिवनाथ म्हाका बन्स हाच खावपाक लायक चटणी बिटणी कांय नाका शिवनाथ म्हाका व्हॅलेंटायन गिफ्ट दिवंक ना आनी म्हाका सांगता व्हॅलेंटायन गिफ्ट दिवंक नाका हांवें तुका केक हाडला कितें दिला आवय देवा म्हणून म्हणटा हांव यंदा गिफ्ट कित्याक नाका विचारलें व्हॅलेंटायन डेयाक आसूं सो पावली आमी बेगीन घेता जाय तें सामान सगळें हांवें न्ही लायफान फर्स्ट टायम तो पारो खाला पारो आमी हांगा गेल्ले पळय मार्टिन्स कॉर्नर थंयसर आंटीन घेतलेले ऑर्डर केल्लेले पारो हांवें फर्स्ट टायम खाला म्हणजे सुके बांगडे आनी ते हें आसता न्ही विनेगर घालता न्ही पूण लायक जालें आईकूय खूब लायक जालें आनी आमी लायफान फर्स्ट टायम हें कशें करप आमकां खबर आहा केन्ना अशें करूं ना की आमी तशें खायना न्ही सो फर्स्ट टायम खाल्लें हांवें पारो म्हाका खूब लायक जालें तूं घेता सॉरी सो घेतलें आमी सगळें मेडिसीन बीन इशुकाची मेडिसीन आईचें मेडिसीन सो आईक घेता मोमोज सो आमी ते बन्स खाला न्ही पाप तिका कितें घेता तिका सकाळच्यान हेडेक जाता सारकें जेवंक ना ती म्हटलें तिका मोमोज बीन लायक सो हांगासर डॅल्फिनोचे फुडेंच खूब दिसांनी चिकन मोमोज घेता तिका पळय खाल्ल्या व्हरता हांव तिका भाजी म्हाका तितलें बरें मेळोंक ना कित्याक शिवनाथ कित्याक फाल्यां म्हाका करूंक जाय इशुकाचो फोटोशूट शिवनाथ म्हाका ते बनियान घेवंक जाय इशुकाक पळोवया म्हाका एक बनियान घेवंक जाय फाल्यां फोटोशूट करपाक पळोवया मेळ्ळा बरें आहा ताका लागून म्हाका मातशी भाजी जाय आसलेलें तर म्हाजो थीम असो कितें तें दाखयता तुमकां फाल्यां कळटलें तितलें म्हाका इतली भाजी मेळोंक ना जे कितें मेळ्ळा पळय तेंच दवरतलें हांव ताका ओके सो आतां म्हाका बनियान घेवंक जाय पळय तें सायज मेळ्ळा बरें आहा नाजाल्यार आसूं सो मेवळें म्हाका बनियान म्हणजे इशूची सायज ना कळ्ळें तुमकां न्ही ताका इतल्या 9 म्हयन्याक बीन अशें सायज मेळना हांव पालो आतां घेतला व्हडलेंच आनी ऑप्शन ना तें ताका कितें हांव जुगाड करता आनी घालता ताका फाल्यां सो मेवळें ओके चल आतां घरा वयता सो पावले घरा इशुकाक जस्ट आत्तां उठलो ताका सारलें खावयलें हांवें म्हटलें तिका हें हाडलां न्ही मोमोज खा म्हटलें तें थंड जाली सकयल गे हे कितें आं खालो जस्ट आत्तां आनी मेडिसीन बी हाडलें थोडें हें ORS न्ही हांव हाडून दवरता घराडे हें भुरग्यांचें काय धड लागना म्हाका केन्नाय ORS मागीर फिवर इशुकाक फिवर मागीर रितुकाक फिवर आनी हें इशुकाक न्हू रे बोक पुसपाक ओके तर भाजी तुमकां सांगला हांवें जशी म्हाका अशी भाजी बी कांय मेळोंक ना जस्ट थोडे मेळ्ळा आनी कुकुंबर बी लिंबू 4 रुपये एक लिंबू आई चल ना आनी हें हाडलें हांवें फीश फिंगर हें रिती घे म्हणपा लागलो फीश फिंगर आनी पयस आतां हें हाडलेलें चिकन नगेट्स कितें तरी
हें हाडलां हांवें चिकन सॉसेजीस हें आमगे केन्ना केन्ना जायत पयर न्ही शिवरात्रा न्ही हें हाडलेलें चिकन नगेट हें चिकन हें नगेट्स चिकन नगेट्स हाडलेले शिव नासलेलो न्ही एक 3-4 दीस तो इव्हेंट आसलेलो मडगांव आमीच फ्राय करून खाले बापरे ताका दिवकूच ना आमी ते इतलें बरें लागपा लागलें पाव ताका मेळकूच ना रित्वी आपल्याक दी म्हणत ते भितर थोडेशें आसता न्ही ते बाप शिवरात्रा मेळकूच ना नगेट्स म्हटल्यार एक पॅकेट घेतलें हांवें ताका फ्राय करून दिता कितें घे यो सगळें हांवें म्हण पळय मरे हांगा हाय म्हण पप्पा येयले की हॅप्पी आसता पळयात तूं येयले की हॅप्पी आसता आतां म्हाका हें करतालो पळय पप्पा हात धुवन येता नाका आपल्याक घेना म्हणटा तो यो घे उठ घे मोमोज तुजे थंड जाले ते इशू हाय म्हण आत्ता आवाज करतलो बरें व्हडल्यान आतां कितें जालें सो आईक दिता हांव काडून ओके ते सगळें सामान जाग्यार दवरूंक जाय तेलाचे बाटली बी सगळें हाडलां हांवें ओके सगळें जाग्यार दवरता आनी मोमोज तेंचे मोमोज न्ही खूब बरें आसता वॅज म्हाका तितलें लायक जायना वा नॉन वेज तेंचे खूब बरें आसता शिवरात एक सामान हाडून थंय दवरता आनी तो वचून परत हात लायता आनी खंय दवरपाचें म्हाका सांगा आनी तो थंयच वयता सो हें पळयात बरें गरम आसा चिकन हाडलां हांवें आई खातली ताच्या वांगडा हें सॉस रितुकान हें पिलें मिल्क चॉकलेट शेक तो धांवलो खेळपाक म्हाका सामान घेवपाक दिवं ना हांवें बेगिना घराया आपल्या गार्डनाक खेळपाक वचूंक जाय खंय असलो येता वांगडा येता शेपटी सारको आमी वाज हाडटा ओके सो आनी कांय कंटिन्यू करना आतां खूब काम आसा इशूकार आतां रातचें कितें खावपाक कितें करूंक जाय म्हाका ओके सो सामान सगळें जाग्यार दवरूंक जाय तो आतां खेळपाक गेला तो येयलो की मागीर स्टडीज घेवंक जाय ओके सो हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता आवडलो लायक करात ना आवडलो डिसलायक करात कांय प्रॉब्लेम ना ते मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय म्हणटा आवय तर नाका तर शिमूळ काडपाक कितले जाणां पळय बाय म्हण गे हां बाय म्हण बाय हां